हांगासर फुडें कितलेशेच बारीक बारीक गांव आसात आनी ह्या गांवाक क्यूटशीं नांवां आसात जशीं अवेडे, असोल्डा, शेळवण, शेळडेम, वयामोळ, कामणसाय. हांगसरल्यान सावड्डें 7 किलोमिटर, केप्यां 8 किलोमिटर, मडगांव 12 किलोमिटर आनी एक बरेंशें क्यूटशें देवूळ सप्तकोटेश्वराचें, थंय आमी आतां वतात. देवूळ तशें एकदम फामाद अशें न्हय, पूण तें पयलीं सप्तकोटेश्वर नार्वें हांगसरलें आसा अशें हांगच्या लोकां कडल्यान कळटा. हें देवूळ पळोवपाची उमेद म्हाका आयली ती म्हळ्यार ह्या देवळाक लागून आनीक एक ल्हानशें देवूळ आसा जंय हांवें आयकलां की भितर पुराय अशी रोयण त्या देवळान आसा. आमी त्या देवळाक सातेरी शांतादुर्गा म्हळ्यार जें आमचें गोंयचें ग्रामदैवत म्हूण वळखलें वता तें म्हणटात. हें सातेरी शांतादुर्गेचें देवूळ तुका आमच्या गोंयच्या सगळ्या गांवांनी पळोवपाक मेळटा. कांय खिणा पयलीं हांगासर पावस पडलो आनी कितलें खूल जालें पळय. एक्चुअली तुका सांगता, रोयण म्हळ्ळी काय म्हाका सामको भंय दिसतालो, कारण म्हाका सांगिल्लें की तातूंत सोरोप रावतात अशें म्हण. मागीर म्हाका कळ्ळें की ताका एंट हिल म्हणटात, म्हणजे मुयेन बांदिल्लो बंगलो. हांवें केन्नाच रोयणीक मनांतल्यान पळोवपाचें डॅरिंग करूं ना, पूण आयज पळोवया, चल पळोवया. जो रोहिणी बद्दल भंय आशिल्लो पळय तो देवळान वचून येतकच काका कडल्यान देवीचो प्रसाद घेतकच सगळो भंय गेलो. काका म्हाका सांगात, आमी ज्या आतां देवळान गेल्ले न्हय त्या देवीचें नांव कितें? ही सातेरी. सातेरी. म्हाका सांगात, हांगासर आनी कितले देवळां आसात? आनी हांगा 2-4 आसात, म्हणजे देवळां 3 आसात हे धरून, आनी एक थंय वागऱ्याची एक शिळा आहा फातराची. अच्छा. एकूण 4 आसात. म्हाका सांगात, तांची नांवां म्हणजे सप्तकोटेश्वर आनी सातेरी अशें? मुख्य सप्तकोटेश्वर, मागीर सातेरी, मागीर सिद्ध आनी मागीर वागऱ्याचें देवूळ. अच्छा. कितली वर्सां जालीं हें देवूळ हांगासर स्थापन जाल्यार? जवळ जवळ 400-500 वर्सां पयलीं. अच्छा. आनी ह्या देवळाचो कितें इतिहास तुमकां खबर आसा? ह्या देवळाचो इतिहास म्हणजे हे गांवचे हे देसाय म्हणून हांगा आयले की ना अवेड्यान, ते मूळ नार्वेचे. नार्वे जो सप्तकोटेश्वर देव आहा त्या देवाचे कुलदेव त्यांचो. अच्छा. थंयच्यान ते भायर हांगा आयले आनी हांगा स्थायीक जाले. हांगा जेन्ना स्थायीक जाले त्यांचो कुलदेव म्हणून मागीर त्यांनी हांगा सप्तकोटेश्वर हे लिंग स्थापन केलें. आनी हांगा मूळ त्यांचो कुलदेव नार्वे आसाच, पूण हांगा त्यांनी ते आतां ह्या सप्तकोटेश्वरा म्हणून ते बसतात. अच्छा. म्हणजे हांगच्या लोकांचो कुलदेव म्हणजे सप्तकोटेश्वर, जो नार्वेचो जावन आसा. हय. आनी हांगासर सातेरी म्हणजे आतां आमी जे रोयण पळयल्ली ती सातेरी? ती सातेरी. अच्छा. म्हणजे रोयणेकूच सातेरी म्हणटात न्हय? रोयणेकूच. आनी ही म्हाका दिसता गोंयची ग्रामदेवी जावन आसा. हय, ग्रामदेवी प्रत्येक गांवांत आहा रोहिणी. आनी वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन आमकां ती दिश्टी पडटा. म्हणजे नांवां हे ग्रामदेवी म्हणजे रोयण म्हणजे सातेरी, आनी सातेरी म्हणजे ती ग्रामदेवी म्हणून लोकांनी मानिल्ले आसा. बरोबर. असं त्याचं हे. आनीकूय अश्यो भरपूर कांयश्यो गजाली आमकां जाणून घेवपाक जाय. आतां काकान जें सांगलें पळय, मुद्दम पळोवया एक फावटी वचून. या मरे वाचय. तूं हांगा येतलो जाल्यार चांदोरच्यान 5 किलोमिटराचेर तूं जेन्ना कोठंबी ह्या गांवांतल्यान पारोड्या वता थंयच हें सुंदरशें देवूळ आसा. ह्या गांवाक अवेडे अशें म्हणटात. श्रावणान श्रावण सरी वत पावस खेळ करता आसतना पळोवपाक मजा येता. हांगा एकलो येवचे परस फॅमिली किंवा खूब जाण येत जाल्यार खूब मजा येतली.
चारी वाटेन दोंगर आनी शहराच्या दगदगींतल्यान विसव घेवपा खातीर हो जागो खूब बरो आसा. हांगा लागीं रावपाची वेवस्था कांय ना, पूण फॅमिली बरोबर एक आउटिंग करपाक हो जागो खूब बरो आसा. फुडें आमी अशीच वाट धरतात जामावलीची. सामको फामाद जामावलेचो दामबाब. गोंयचो जाणेकलो मनीस थंय पावला आसतलो. पूण ती वाट धरता आसतना मदींच आमकां आनीक एक देवस्थान लागता, तें म्हळ्यार सोमेश्वराचें. हालींच कांय वर्सां पयलीं बांदिल्लें हें देवूळ वसलां तिळामोळ हांगाच्यान 1.5 किलोमिटराचेर. सरळ हायवेन येतलो जाल्यार मडगांवच्यान केपें येवप आनी केपेंच्यान सावड्डेचे वाटेर भितर घेवप. हांव सध्या सोमेश्वर ह्या देवळान उबो आसा. तिळामळ ह्या गांवांतल्यान फक्त 2 किलोमिटराचेर आसा. आनी हो जर गांव तुवें पळयत न्ही जाल्यार घनदाट जंगल आनी हिरवीगार झाडां हांणी सामको गांव असो भिजून गेल्लो आसा. पळयत जाल्यार 5वी 4 साडी नाशिल्ल्या भशेन दिसता. सध्या पळोवया, सध्या सोमेश्वर देवळाचे अध्यक्ष म्हजे बरोबर हांगासर आसा, तांचे कडल्यान जाणून घेवया. बाब, तुमचें नांव कितें? सुब्राय भट. सुब्राय भट. म्हाका सांगूं शकता तुमी सोमेश्वर देवूळ केन्नाच्यान हांगासर स्थापना जाली ती? सांगता म्हळ्यार फाटी आमी एक होंतो भितर खुर्डे म्हण घेवन हांगा आशिल्ले. खुर्डे भितर हे देवालय आशिल्ले. तेन्ना पुरातना भितर आसले तेन्ना सादारण मास्त वर्ष फाटी ते आमी कांय गोतना ते. तेजे नंतर आमी थंय एक देवाल दर्शन घेतलें. त्या गव्हर्मेंट वयल्यान कडेन नंतर ते निरावरी उदका भितर बुडून गेले. बुडून गेले नंतर देवालय आमकां प्रसाद येयले आनी आमगे जाग्याचेर तुवें देव प्रतिश्ठापन करका म्हण. तशें आमगेले म्हालगड लोक आशिल्ले, हे विश्वनाथ शेजवाडकर, राणे बेंडोरो आनी शेजे खान आनी दत्तण्ಣ आनी ही ಒಟ್ಟು ಮಲಗಡ ಲೋಕನ್ ಮೇಲ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಒಟ್ಟು ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ವೈಲಾನ ಸಹಕಾರ ವೈಲಾನ एक देवालय हांगा बांदले. हे फक्त दैवज्ञ समाज म्हणून हे विश्वामित्र गोत्र आनी सोमेश्वर देवस्थान म्हणून निर्णय हांगा नामकरण केलें. सगळे लोक भक्त लोक हांगा येवन घेवन सेवे घेतो उरले. तेन्ना हांगचे एक पवाड पौरश म्हणून जाल्यार एक काला वेळार हांगा थोडे देवाल दागीन आशिल्ले. रात्रीन सादारण 12 घंटे 1 घंटे रात्री कोणके एक चोरांनी चोर न्हून सोडले. चोर न्हून सोडपा कितें आमी हेर दिवसाक हांगा आयले तक्षणाक हे कितें बाबा मुखार म्हणून आमी देवालागे प्रार्थना करून घेतले. तुगेले एक शिक्त आसल्यार आमगे अकस्मात हे प्राप्ती जावका म्हणून दिसले आनी देवालाक प्रार्थना करून गेले. हेर दिवस 24 तासा भितर हांगा लोंडा भितर तिगेले चांदीचे संपलेट मेळून गेले. मेळून गेले पडाक आमी इतले हांगा एक पवर फुल आसा म्हणून आमी विचार केले. तसलो येयल्लो लोक ಒಟ್ಟು लोक भक्ताक हांगा कसली तिंगली इच्छा आसा ते ಒಟ್ಟು तेन सांगून घेवन 1 महिने के वर्ष भितर ते कार्य ಒಟ್ಟು सिद्धी जावचें लागलें. 1986 इसवीक हे स्थापन जाले आनी पुनः प्रतिष्ठापन ते गेले आनी पुनः नेवाने लिंग प्रतिष्ठापन केले. तर हांगा जर पळयत न्ही कितलीशींच देवळां आमकां पळोवपाक मेळटात. आतांच काय आमी सुरवात केल्या. हाजे फुडें कांयशे खिणात तूं जर फुडें वचत न्ही जाल्यार जांबावलीचें एक फामाद देवूळ आसा, दामबाबालें देवूळ आमी वळखतात ताका. आमी कांयव्यान पळोवया. चल या, पासयेक या. आयज आमी खूब पयस वतात. एकूच आमचो उद्देश घेवन सोदपाक गोंय स्वर्ग कित्या खातीर आसा तें. वाटेर दामबाबालें दर्शन घेवन थंय जेवणा खातीर रावूं येता. जामावलीचें देवस्थान खूब पुरातन आसा. मठग्राम वासियांचें म्हळ्यार मडगांवकारांचें हें ग्रामदैवत जावन आसा. हांगा गुलालोत्सव मोठ्या दबाज्यान जाता. आमी फुडें वतात नेतुर्ली ह्या गांवांत. तशे खूब मदीं गांव लागतात, पूण शेनवार आयतार विकेंड म्हण एन्जॉय करतलो जाल्यार आनी नायट स्टे घेवपा खातीर नेतुर्ली हो गांव बरो आसा. पुराय जंगल एरिया. तिळामोळ हांगच्यान 28 किलोमिटराचेर हो गांव वसला. Wow, it's so beautiful.
beautiful. It's amazing, eh? या तुका सांगता जवळजवळ 28 किलोमीटर ट्रॅव्हल करतकच म्हणजे त्यामुळा वेल्यान हांगासर नेतुर्ले 35 मिनटाची वाट आसा आणि हे पळय फाटल्यान पळय तुका आनी वेगळी सांगपाची गरज ना तूं आनी निसर्ग हाज्या भायर हांगासर तुका कोणूच मेळचो ना तुका आनी गजाल सांगपाची म्हणजे आमी सध्या नेतुर्ली ह्या गांवान आसा हय म्हणटात तिका नेत्रावळी आणि हो इतलो सुंदर गांव आसा आतांच हांगासर पावस पडला आणि सगळें ओलें चिंब जाला आणि तो मातयेचो वास वा नेतुर्ली हो स्वर्ग कित्याक हें तुका हांव सांगता काळब्यान आमी मुद्दाम वचून पळोवया प्रत्येक हांगच्यो गजाली एक्सपिरियन्स करया चल पासयेक या मरे मदीं जे गांव लागतात ते म्हळ्यार जामावले रिवणा कोळम विसुंद्रे आनी नेतुर्ली हो गांव सांगे तालुक्यान पडटा एक बेस्ट विकेंड फॅमिली बरोबर घालयतलो जाल्यार हो गांव एक बरें उदाहरण जावन आसा ह्या गांवान रावपाची वेवस्था कशी आसा थंय मजा करपाक कितें आसा त्या गांवान पळोवपा सारकें कितें आसा हें आमी मुद्दम थंय आयची रात रावनूच पळोवया सद्या न्ही हांव मस्त फिश फ्राय रायस करी एंड सम गुड सॅलड्स खूप मजा येता खावपाक पण हांगासर न्ही वेज मेळटा नॉन वेज मेळटा सो नो प्रॉब्लेम लेट्स एन्जॉय दिस फूड मातसो नॉस्टाल्जीक जाला हांव एक्चुली तुका सांगता दिसभर भोंवतकच तुका जर तुजें मायंड फ्रेश करपाक जाय न्ही जाल्यार तुवें जे दिसभर फोटो काडल्यात पळय ते पळयत बसपाचे आनी आतां हांव तेंच करता आयज तूं जर म्हाका विचारत न्ही जाल्यार आतां 9 वरां जाली आसतली आनी म्हज्या सांगाताक आयज शांत ही रात आसा हें हांवें पुस्तक आत्तां वाचून काडलां हे फोटो हांव पळयतां आनी डेफिनेटली समीक्षा खंय तरी बसला आसतलें आनी सांगता तुका मागीर काय वेळान लेट मी एन्जॉय So feeling so cozy, romantic and so beautiful over here. You won't imagine. आम्ही सध्या तनशेकर फार्मान आसा आणि यू नो सध्या आम्ही मड हाऊसान रावता म्हणजे मातयेच्या घरांनी अँड सो ब्युटिफुल ॲटिट्यूड तुम्ही हांगासर येत न्हू यू विल रियली एन्जॉय दिस प्लेस आता म्हाका न्हू हांव सध्या काणयेंतली राजकुमारी कशी दिसता आणि हो म्हजो सुंदरसो महल ये पण आता ही काणी हांगा शोभता कित्याक राजकुमारी ताता करपाक जाय आर्यनान म्हाका सांगला की फाल्यां नेत्रावली स्वर्ग किन्या ते दाखयतलो म्हण सो नाव बाय मजा आयली नाही आता वेळ झाला चल पासेक्या कॉन्टेस्ट खेळपाचो आणि तुझो प्रश्न जावन आसा चांदोर ह्या गांवाक पयलीं खंयच्या नांवान वळखताले प्रश्न परतून एक फावट चांदोर ह्या गांवाक पयलीं खंयच्या नांवान वळखताले तुजी 2 ऑप्शन जावन आसात ऑप्शन ए चंद्रपूर काय ऑप्शन बी संगमपूर उखल तुगेलो मोबाईल आणि आत्ताच एसएमएस करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर तू जिंकू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेळींचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चड एसएमएस धाडत जाल्यार तुका मेळटलो चान्स जिखपाचो 42 इंच LCD टीव्ही फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक तेन्ना चडात चड एसएमएस धाडीत राव चल पासेक ह्या कॉन्टेस्टाचे फाटल्या एपिसोडाचे विनर जावन आसा मीना आरोंदेकर फ्रॉम पोंडा